आनी एकदां म्हणजे सेकंड टायम आमी हें बील की प्रायवेट सेक्टरान 80% रिजर्वेशन गोंयान गोंयकारां खातीर जावचें हे एक म्हणजे मॅन्डेटरी करपा खातीर एक बील आमी गेले खेपे यूज केलें. हे दुसरे फावट आमी हें बील परते इंट्रोड्यूस केलां. तें बील गेले खेपे लॉ डिपार्टमेंटाच्या वेटिंगा खातीर गेले म्हणून लायलें आनी थंयच तें म्हाका दिसता लॅप्स जालें. म्हणटकीर फुडें केन्नाय सरकाराक विचारलें जाल्यार सरकार तें बील लॅप्स जालें म्हणून सांगतलें. फॉर एग्जाम्पल पोगोचें बील तें तशेंच लॅप्स जालां आतां. सो तश्यो वस्तू लॅप्स जाल्यो म्हणून उरूंक जायना. हाजेर डिस्कशन जावंक जाय आनी सरकाराचो स्टँड हाजेर कितें जावंक जाय, कितें जाता तो लोकांक कळूंक जाय. ताजे खातीर आमी हें बील परतें आनी एकदां इंट्रोड्यूस केल्लें आहा. जेन्ना तें बील प्रायवेट जेन्ना बील जातलें तेन्ना तेजेर फुडल्या डिस्कशनाक आमी पूर्ण म्हायती दितले. दुसरे कडेन हें कित्याक हें जावन आमच्या स्थानीक भुरग्यांक म्हणल्यार प्रायोरिटायजेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा तें कशें जातलें आनी गोंयकार म्हणल्यार कोण हें सगळें डेफिनेशन हातूंत येतलें. पूण सरकारान हे बिलाचेर आपलो स्टँड सांगचो आनी बील सेशनाक येवचें हें म्हजो इंटेन्शन आसा.